मोगाच्या बाबा भणीनो जण एकल्याचो असो अनुभव आसा जण एकलो आपल्या क्षेत्रात श्रेष्ठ जावंक सोदता तो एक विद्यार्थी ओ कामगार कसले तर विद्यार्थी MBBS केल्ल्या उपरांत फुडलें शिक्षण करता तशेंच इंजिनियर ओ कसलो मेकॅनीक कित्याक ताका जाय आसलें कित्याक तो श्रेष्ठ जावंक जेजू आज आमकां श्रेष्ठ जावंक जाय ते उपाय दिता श्रेष्ठ कित्याक बापूय पवित्र बापूय दयाळ बापूय श्रेष्ठ आनी आमी ताची भुरगीं तर आमी ताची भुरगीं आमी ताचे सारकें जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी जेजून आमकां जायते उपाय दिल्यात सांगतात आज ह्या वर्तमानांत भोव करून 3 उपाय मोगसोणें उदाळ काळीज दुस्मनाचो मोग करून हे 3 खोटीन ते बोगसूंक एकदम खोटीन जेन्ना आमकां कोण आमकां अपमान करता तेन्ना आमी ताका बोगशिनात पूण त्याच मापान आमी ताका दितात उदाळ काळजाची आमकां संवय आसा आपणावंक नापणावंक तिसरें म्हणजे बोगसोणें दुस्मनाचो मोग हो आमचो स्वभाव न्हय आमी कोणाचो मोग करता जो आमकां मोग करता ताचो मोग करता जो आमकां बरेंपण दाखयतात तांकां बरेंपण दाखयता जेजू म्हणटा हे असले तरेन दुसरो लोक येता आमकां पुण्य कसल्यान तरी जर आमकां पापाय सारकें जावंक जाय तर आमी दुसऱ्यांचो मीठ मेर नाशिल्लो मोग करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता एकदम खोटीन पूण जेजून अशें केलें आनी जायते भक्तांनी संतांनी केलें तर आमी ताच्या पावलांनी चलूंक आज आमी खास ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.